मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर गोय सरकाराची बारीक नदर आसा। सगळ्या स्कुलांच्या पालक शिक्षक संघान हेडमास्टरांक घेवन मिड डे मील दिवपी संबंधित पीटीए, महिला मंडळ वा सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या किचनांचे इन्स्पेक्शन करचे म्हूण सरकारान आदेश दिला। सरकारान 27 पॉइंटाचे चेकलिस्ट काढला आणि सरकाराक रिपोर्ट दिवचो म्हूण आदेश दिला। भुरग्यांक शाळांनी मिड डे मील दितात ते नितळ आणि बऱ्या दर्जाचे आसचे हाचेर सरकार गंभीर आसा। राज्य पावण्यावेल्या स्टिअरिंग कम मॉनिटरिंग कमिटीन आदेश काढला। तातूंत मिड डे मिलाची पुरवण करपी पालक शिक्षक संघ, महिला मंडळ आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांची किचनां नितळ दवरपाचो आदेश दिला। स्कुलाच्या हेडमास्टर वा हेडमिस्ट्रेसीक आणि पीटीएच्या वांगड्यांनी संबंधित किचनांचे म्हयन्याक 2 फावट निरीक्षण करपाचो आदेश दिला। सरकारान नितळसाणीचे 27 मुद्दे सांगल्यात। तातूंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे अशे: मिड डे मील रांदतात ती सुवात नितळ आसा काय ना ते तपासप। मिड डे मील करतात थंय जाय तितली आणि हालचाल करूंक उक्ती सुवात आसप गरजेची। रांदतात थंय एफडीएचे लायसन आणि हेर सुचोवणे लावप। स्टोरेजीची सुवात नितळ आसची। रांदतात थंय जाय तितलो उजवाड आसप गरजेचो। सुवातीर व्हेंटिलेशन आणि एक्झॉस्ट फॅन आसा काय ना ते तपासप। थंयची जमीन स्मूथ आणि सोपेपणान नितळ करपा सारकी आसची। रांदतात थंय सारकी ड्रेनेज सिस्टम आसची। रांदतात थंयचे सिलींग नितळ आसचे। नितळ करूंक सोपे आसप गरजेचे। प्लास्टर वा निखळिल्लो पेंट आणि थंय गैराव आसचो न्ही। थंयच्यो वण्टी परमनंट, स्मूथ आणि नितळ करूंक सोपे आसचे। वण्टीचो पेंटय सारको आसप गरजेचो। रांदतात थंय जनेलां आणि दारांक जाळी आसची। थंय मुस्का वा हेर जीव आसपाक जायना। मिड डे मील रांदूंक वापरतात ते उदक पिवपा सारके आसचे। मिड डे मील रांदतात थंय उदका खातीर स्टोरेज सुविधा आसची। आयदनां धुवपाची वेवस्था आसप गरजेची। खावपाच्यो सगळ्यो वस्तू पेड्ड्यार जावचे न्ही म्हूण सारके धापचे। कामगारांक नितळ युनिफॉर्म आणि हेड गियर्स आसची। मिड डे मील रांदतात थंय इन्फेक्शन आशिल्ले मनीस रांदतना दिसपाक जायना। ह्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जाता वा ना ताचो रिपोर्ट जाता तितले बेगीन दिवचो म्हूण सरकारान आदेश काढला। गोंयच्या शाळांनी मिड डे मील दिवपाक अक्षय पात्रान तयारी दाखयल्या म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत सांगिल्ले। त्या उपरांत गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी मिड डे मीलाचे कॉन्ट्राक्ट अक्षय पात्राक दिवचे न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याक विनवणी केल्या। अक्षय पात्र जो मेन्यू दितले तो आपुणूय दिता म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयारी दाखयल्या। सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे मिड डे मिला खातीरचे कॉन्ट्राक्ट सप्टेंबरात सोंपता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सड्यार दर्यावेळेर 21 वर्साचो तरणाटो बुडोवन सोंपला तो हर्षित शर्मा रावपी यूपीचो आनी बिट्स पिलानीचो स्टुडंट। शर्मा ताच्या इश्टां बरोबर दर्यान गेल्लो। ताच्या बरोबर आनीक 4 जाण आसले। ल्हारा सरशी तो तरणाटो व्हांवन गेलो म्हूण कळटा। निमाणे ताची कूड एमपीडीच्या बथ नंबर 9 काढली आणि कॉटेज हॉस्पिटलांत धाडल्या। We were 5 of us, and we are all 5 of us are students of Bitts Pilani, and today was a holiday. That is why we had gone to the beach to have fun because it was an holiday. Then suddenly, like, we were in knee deep water, and suddenly a big wave came, and 2 of us got drifted back, and one of my friends managed to come out, but one of my friends couldn't. What is his name and all? His name is Harshit Sharma. He's 21 years old. He's from native of? He is from Mathura. And in which stream he was studying? He was a 4th year student of electronics and instrumentation at Bitts Pilani, Goa. काँग्रेसीचो पणजेचो उमेदवार गिरीश सोडणकराच्या ऑफिसाचे सोमारा उक्तावण जाले। हे ऑफिस पणजेच्या ईडीसी हाऊसा मुखार आसा। उक्तावणाक काँग्रेसीचो गोय प्रभारी चेल्ला कुमार, जीपीसीसी अध्यक्ष शांताराम नाईक, आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स आशिल्ले। पणजे जवळजवळ 20 वर्सां फाटीं गेल्याक अशी दिसता। म्हणजे पणजेच्या विकासा बाबतींत सुद्धा जो फेल जालो, एक पार्टी विथ अ डिफरन्स, एक प्रिंसिपल घेवन पॉलिटिक्स आयलो, त्या प्रिंसिपला कडेन ताणें सगळें तडजोड केली। जी फटींगपणां आसा ती लोकां कडेन आसा, जी यू टर्न्स आसा ती लोकां कडेन आसा। एक प्रचंड तिडक पणजेच्या मतदारसंघाक लोकां कडेन दिसता। तांकां दिसता की आमी दिल्ली एका पावर, आमी दिल्ली एका मतां हाणें दुरुपयोग केल्लो आसा। आमकां ताणें गृहीत धरलेले आसात आनी ह्या पावटी पणजेकाराचो सन्माना खातीर हें मतदान जातलें। पणजेच्या एक्झिस्टन्सा खातीर हें मतदान जातलें। पणजेच्या स्वाभिमाना खातीर हें मतदान जातलें आनी पणजेकारांचो स्वाभिमान जागो जाल्लो आसा। आमकां कोणी गृहीत धरपाक शकना।
5 वर्सांक तुम्ही 3 पावटी इलेक्शन करतात, एकदांय पणजेकाराक विचारूं ना, दिल्ली वयतना विचारलं ना आणि दिल्ली साकून परत येतना विचारलेलं ना. सो पणजेकार स्वाभिमान जागोवपाक, पणजेकारांचो स्वाभिमान आसा, पणजेकार ह्या फावटी वोट करतले हें म्हाका म्हाज्या जो प्रचार जातालो घराघरांनी वचोन त्या प्रचारा वेळार दिसून येयलें. आणि हे बीजेपीचे दोन्ही उमेदवार लोकांच्या घरां वचनात एक्सेप्शनली खंय वतात, लोकांच्या घरां वचना. गिरीश लोकांच्या दारां वता आनी गिरीश लोकांच्या मनात वता. केवळ दारांत वचच न्ही, तो मनात वता, दारांकय वता आनी ताच्या मनाकय वता. आनी म्हणून गिरीशाचो प्रचार पळय आसा हो डिफरंट फ्रॉम अदर्स. मांडवीचो सपूत घेतला की मांडवीचे रक्षण आमी करतले. मिस्टर मनोहर पर्रीकार मांडवीचें भक्षण करता. पयली गजाल आमी सगळें नॅशनलायजेशन करून न्हंयो सगल्यो मांडवी सयत 6 न्हंयो नॅशनलायज करप म्हणजे भक्षण करप. घेऊया एक ब्रेक.